नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे होकार सगळ्यांबरोबर दिसावड्यात आणि हांव दीप्तिका खोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. लोटले विजय मरान या जहाज बांदपाच्या प्रकल्पात जालो स्फोट 2 जाणांक मरण जाल्यार 4 जाण गंभीर जखमी उपचारा खातीर जीएमसीत केल्यात दाखल. दर फावटी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांक सेवेत मुजतवाड दिल्ल्यान उच्च न्यायालयान उक्तायल्यान नाराजी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची बडटी उरता अडकून. चोपड्याक कारीन पार्क केल्ल्या ट्रकाक दिलो धपको झारखंडच्या पर्यटकाक जागेरूच आयले मरण बायल गंभीर जखमी उपचारा खातीर उत्तर गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत केल्या भरती. तिवचल मावळिंगे एका 2.5 वर्साच्या भुरग्याचा आवयन आणि तिच्या इश्टान केलो खून आवय सयत आनीक एकल्याक पुलिसांनी केली अटक फुडलो तपास सुरू. असो पेपर आसतलो म्हणून विद्यार्थ्यांक दाखयलो एक पूण प्रत्यक्षात परीक्षे वेळार काडलो भलतोच पेपर पळोवन विद्यार्थी जाले आबूज. सिडकल्ल्या काणकोणच्या मुळाव्या शाळेच्या पालकांनी भाग शिक्षण अधिकाऱ्याची घेतली भेट. आणि पोरणे गोंय ते मिरामार दर्यांत बेकायदेशीर नुस्तेमारी आसा सुरू. थळाव्या नुस्तेकारांनी उक्तायली तिळक संबंधीत खात्यान करची कारवाय थळाव्या नुस्तेमारांची मागणी. आता खबर विस्तारान. लोटले वाठारात विजय मरान या जहाज बांदपाच्या प्रकल्पात जाल्ल्या स्फोटात 2 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 4 जाण गंभीर जखमी जाले. तशेंच एकलो किरकोळ जखमी जाला. जखमींक उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्यात. पळयात. कितल्यांक सुमार जाला हे? ते काय आमकां खबर ना. तुमकां कितल्यांक कळयलें तेंच्यांनी? 5:30 फोन येयलो. हय 5:30 कळयलें. बोट कितें कटिंग करताले वेल्डिंग कित चालू वेल्डिंग चालू वेल्डिंग ते सिलिंडराचेर पडले. विजय मरेन न्हू हे? हय विजय म्हणून पण तुम्ही आता सीन किती पळयला थंय आता सध्या? थंय आमी पावले तेन्ना सगळें कांयच नाशिल्लें. हा थंय फक्त ते फ्यूम वास येतालो फक्त आनी गरमी मारताली आनी काय ना. सगळे साफ केले तुम्ही येता म्हणजे साफ अशें करूं ना. कोण आशिल्ले तांकां व्हेले इंजर्ड करून. बॉम्ब स्क्वॉड इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. जीएमसी शिफ्ट केल्या न्हू. हय 4 जाण. किती पात्र तुमचे नागेश. आणि एक आमी आयकूं येता की एक मायनर आशिल्लो म्हणून. एक मायनर आशिल्लो. हय ताका डिस्चार्ज हे दिलो. फॅक्टरीन मायनर काम करतालो. एकटो वर्कशॉपान मायनर काम करतालो. मायनर म्हणल्यार ना तुम्ही म्हणटा एकटो मायनर आशिल्लो न्हू. आमी पावले तेन्ना कोण नाशिल्ले हांगा. हा त्या खातीर 10 hours कॉल येयला आमकां की विजय मरान शिपयार्डांत ब्लास्ट जालो म्हणून. आमी दुसरो टर्न आवट केलो आनी आमी हांगा पावले म्हणजे पावता थंय कांय नासले तेंगाचे कॅज्युअलिटी आसले पळय 6 जाण तेन्ना शिफ्ट केले. ओके आनी आफ्टर 5 to 10 minutes आमकां असो न्यूज मेळ्ळो की 2 are expired and 4 are under treatment म्हणून. पण थंय कितेंशें हे जालें सीन कितेंशी आशिल्ली थंय? सीन अशी आसली की थंय भितर ते काम करताले पळय डॅक तेंचे डॅक आहा पळय ते क्रेन दिव अँकर दिवपाचे थंय ते भितर सांगूंक शकना कितें आसलो तो बट इलेक्ट्रिकल पॅनल आसलो तो ब्लास्ट जालो. ना कितें वेल्डिंग बी करताले थंय? ना सद्या ते सिनीर थंय कांय अशें येना की वेल्डिंग म्हणूं शकता हें करून. पण तुमकां काय इन्फॉर्मेशन ना? ना इन्फॉर्मेशन कितें सिलिंडर ब्लास्ट जालो? मेजर फायर हे करपाक प्रिव्हेंट करपाक ना सेफ्टी मेजर्स म्हणजे तेंचे एसओपी आसतात कळ्ळें तुका न्हू. ते दे हॅव टू फॉलो डेट. फायर एक्सटिंग्विशर बी आसले भितर यूज केल्या? या आय कांट से दॅट. फायर एक्सटिंग्विशर बी आसले भितर? आमी सेफ्टी मेजर सगळे सारखे आशिल्ले ना आमकां ती पावता म्हणल्यार ती ऑलमोस्ट सीन हें जाल्ली. म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर बी यूज केले दिसले थंय? एक्सटिंग्विशन सद्या ना दिसोंक ना. सध्या दिसना म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर ना थंय. तेंचो सेफ्टी सद्या ऑफिसर कितें त्या म्हणटा? टायमार तेणी यूज केले ना. सध्या तुम्ही पावले तेन्ना स्पॉटार दिसना? हातून मेल्या तेंची नांवां कितें मेळ्ळ्या? ना दे आर डेली वेजीस.
डेली वेज लेबर्स सेफ्टी ऑफिसर हांगासरलो मेळा तुमी ताका उलयला तुमी उलयला बट तेणी आमकां अशें कांय डिस्क्लोज करूंक ना कितें अशें उजो बीन पालोवपाक पडलो ना 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 आमी येता म्हणल्यार ते सगळे सगळे साफ तुमची क्लियर केलं तेंच्यानी. हांकां शिप बिल्डिंग येदे व्हडल्या इंडस्ट्री एसओपी कितें आसता फायर प्रिव्हेंशन एसओपी आहा दे हॅव टू फॉलो डेट तेंचे एक प्रोसिजर आसता तसो ओके सो ते प्रोसिजर धरूनच ते आपलें काम करता बट तो कितें आसा एज पर टेम्परेचर आयचे दिसा टेम्परेचर हें आहा तो ते भशेन तो वाडलो आनी इट इज मेटल सो तुमकां अशें दिसून येयलें की ब्लास्ट जर मोठो जालो हांगा लोकलिटी आसा लोकांक खंय तरी कितें इफेक्ट जावपाक शकता आसलो ना डिस्टन्स वायज आहा न्हू तो तसो कांय ना बट सर 7 जाण इंजर्ड जावप म्हटल्यार हे आतां व्हडलें कितें आसलें सिलिंडरूच आशिल्ले काय कितें आसलें ना भितर कितें जाता न्हू टोटली शीप ती सो तितलो टेम्परेचर भायलो टेम्परेचर आनी भितरलो जो कसो कितें काम आसता पळय तेजेर आसता पण वेल्डिंग करता म्हणून तो ब्लास्ट जालो न्ही ना म्हणूंक शकना मागीर बेश्टोच ब्लास्ट जालो ना ना भितरलो सेफ्टी ऑफिसरान कितें म्हटलें सर तेंचे ना तेंचे कांय ना तशें कांय ना सेफ्टी ऑफिसर ना तेंकां एक सादो स्पाकूच तुका फ्लेमूच जावपाक जाय अशें ना पडलें ना ब्लास्ट जातलो जाल्यार एक बारीकसो स्पाकूच बट तेंच्यांनी जे आसले लेबर्स तेंच्यांनी कितें हेल्मेट या सेफ्टी प्रिकॉशन काय घेवंक ना तशें आमकां कांय दिसूंकूय ना कितें आमी म्हणजे कांयच घेवंक ना तेंच्यांनी आमचे पावचे पयलीं ते सगळें क्लियर जालें चोपडेच्यान शिवोली वेगान वचपी कारीन पार्क केल्ले ट्रकाक धपको दिलो ह्या धपक्यात कार चलोवपी मिलिंद उज्ज्वल सिन्हा ह्या झारखंडच्या पर्यटकाक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार ह्या अपघातांत ताची बायलेक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तिका म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केल्या ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा आयज सकाळी चोपडे व्हाया शिवोली वचपी एका 4 चाकी वाहनान पार्क केल्ल्या ट्रकाचेर जबरदस्त धडक दिली आनी वाहन चालक जो झारखंडचो आशिल्लो तो मिलिंद उज्ज्वल सिन्हा हो जागीच ठार जावपाची घटना घडली तर ताचे कुशीक बशिल्ली ताची बायल किरकोळ जखमी जाली जखमी बायलेक सुरवेक म्हापसा हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेले आनी थंयच्यान ताका डिस्चार्ज दिलो सकाळी सुसाड वेगान वाहन चालक कित्याक गाडी चलयतालो हाचे कारण समजले ना गाडी क्रमांक KA03NJ 8567 ही गाडी चोपड्याच्यान शिवोली वयताली आनी चोपड्यासर सध्या पोलिसांची नाकाबंदी आसता सकाळी वेगान गाडी तांणी सुसाड सोडली आनी सुरवेक जी प्रोटेक्शन वॉल सायटीन रस्त्याचेर आशिल्ली ताचेर धडक बशिल्ली आनी मागीर जो पार्क केल्लो ट्रक आशिल्लो त्या ट्रकाचेर व्हडान धडक दिवन गाडयेचो चक्काचूर जाला तातूंत वाहन चालक जागीच ठार जावपाची घटना घडलेली आसा मांद्रे पोलीस निरीक्षक गिरेंद्र नाईक हांच्या मुखालपणा खाली पोलिसांनी पंचनामो केला हांव निवृत्ती शिरोडकर गोमंतक टीव्ही खातीर मंगरुसावन गोंयां येवपी टेम्पो ट्रॅव्हलराचो रामनगर गोंय महामार्गार भिरांकूळ अपघात जालो ह्या अपघातांत टेम्पो ट्रॅव्हलर चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाली आनी 7 जाण जखमी जाले उपरांत तांकां उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले पोलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो जाल्यार गोंया सावन म्हाल व्हरपी कंटेनर ट्रक रातच्या 7:30 वरांचेर अनमोड रस्त्याचेर उमटलो सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी
आमी मोले आसा ज्या जाग्यार राती 7:30 सुमार एक्सिडेंट जाल्लो. जो कंटेनर गाडी गोंयच्यान वयर वयताली लोड घेवन ती जी आमची मोलेम चॅकपोस्ट काडून जवळ जवळ 5 किलोमिटर अंतराचेर एक व्हडलें वळण आसा त्या वळणाचेर ती गाडी हांगा रस्त्यार कोसळ्ळी. एक सायडीच्यान आडवी जाली आनी सबन जो माल आसलो तो रस्त्यार पडलो आनी हांगा जे आसा ते गाडी मातशी थोडे फार प्रमाणान रस्तो ब्लॉक जालो. जेन्ना पुलिसांक जी गजाल कळ्ळी तेन्ना पुलीस थंय धांवले आनी तेणी पळयलो पूण रस्तो तेंच्यांनी क्लियर केलो आनी जी गाडी आसा ती सकाळी कंटेनर हाडून ते राती तेंच्यांनी पात्रांवान ती गाडी मातशी सायडीन काडलेली आसा. जेन्ना आमी ह्या संदर्भान पुलिसांक विचारलें तेणी सांगलें की तेंच्यांनी आजून पर्यंत कंप्लेंट दिवना आनी केस रजिस्टर जाल्ली ना. जेन्ना ते येयले तेन्ना तो आमी तेजेर हे करतले केस. सद्याक सगळे रस्तो क्लियर आसा अशें कितें नासलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उलयच्यान एकनाथ खेडे. दिवचल माळिये वाठारात एका 2.5 वर्साच्या चली भुरग्याक दुबावीत मरण आयिल्ल्याची काळजाक पीळ घालपी प्रकार उक्ताडार आयला. या खून प्रकरणात मरण आयिल्ल्या भुरग्याच्या आवय सयत तिच्या मोगीक दिवचल पुलिसांनी अटक केली. पळयात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण खुनाचो हो प्रकार बुधवारा राती कडेन घडिल्लो. बेशुद्ध अवस्थेत ह्या 2.5 वर्साच्या चली भुरग्याक दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात हाडिल्ले. उपरांत ह्या खून प्रकरणाक वाचा फुटली. मूळ कर्नाटकांतली नागम्मा ह्या 27 वर्साच्या बायलेन आपलो मोगी नितिना वांगडा कर्नाटका सावन पळ काडून गोंयांत आयिल्ली. गोंयांत पळून येताना तिणे आपल्या चली भुरग्याक लेगीत हाडिल्ले खंय. फाटल्या कांय दिसा सावन ही दोगांय मावळिंगे एका भाड्याच्या कुडीत रावताली. थळाव्यांनी दिले म्हायती प्रमाण ही दोगांय ते चलयेक मारबडय करताली. उपरांत बुधवारा ह्या चली भुरग्याक आवयन आनी तिच्या मोगीन नाक आनी तोंड दामून क्रूरपणान जिवेशी मारून खून केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. या खून प्रकरणात मरण आयिल्ल्या भुरग्याच्या आवय सयत तिच्या मोगीक दिवचल पुलिसांनी अटक केला. पळयात पुराय बातमी. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मूळ कर्नाटकांतली नागम्मा रवी व्ही ही 27 वर्सां पिरायेची बायल आपल्या घोवाक सोडून उपरांत आपलो प्रियकर नितीन कुमार पुजारा हाचे वांगडा कर्नाटकांतल्यान पळून गोंयांत आयिल्ली. गोंयांत पळून येतना नागम्मा हिणें आपल्या 2.5 वर्सां पिरायेच्या सान चली भुरग्याक वांगडा हाडिल्ले. फाटल्या कांय दिसाच्यान ह्या 2.5 वर्सां पिरायेच्या चली भुरग्या सयत तिची आवय नागम्मा आनी तिचो प्रियकर मावळिंगे वाठारांत एका भाड्याच्या जागेत रावतालो अशें कळटा. कांय थळाव्यां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण नागम्मा आनी तिचो प्रियकर नितीन कुमार ही दोगांय जाणां अदीं मदीं ह्या 2.5 वर्सां पिरायेच्या चली भुरग्याक मारबडय करताली अशें कळटा. बुधवारा नागम्मा आनी तिचो प्रियकर नितीन कुमार हाणें हे चली भुरग्याक मारबडय केले उपरांत तिचे नाक आनी तोंड दाबून तिचो निर्दयीपणान खून करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो आसा. वैजकी अहवालांत लेगीत हे 6 वर्सां पिरायेच्या चली भुरग्याचो गुदमरून मृत्यू जाल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें आसा. हे चली भुरग्याच्या आंगाचेर कांय व्रण देखीत आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. ह्या खून प्रकरणाची म्हायती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन बेगोबेग हालचाली करून दुबावीत जी मयत भुरग्याची आवय आसा तिका म्हळ्यार नागम्मा हिका आनी तिचो प्रियकर नितीन कुमार हांकां ताब्यांत घेवन चवकशी सुरू केली. मजगती वैजकी अहवाल आयले उपरांत दिवचल पुलिशेन खुनाचो गुन्यांव नोंद करून नागम्मा आनी तिचो प्रियकर नितीन कुमार हांकां रितसर अटक केल्ल्याची म्हायती मेळटा. सध्या ही दोगांय दुबावीत दिवचल पुलिशेच्या बंद खणीत आशिल्ल्याचें कळटा. हे विशीं दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो आनी पळोवणी केली. उपरांत काल बिरेस्तारा राती उसरा फॉरेन्सीक विभागाची टीम घडणूक थळार वचून तांच्यांनी कांय पुरावे गोळा केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
नव्या शैक्षणिक धोरणाप्रमाण प्रश्नपत्रिका अशी आसतली म्हणून शिक्षण खात्यान शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांक एक मॉडेल पेपर दिल्लो, पण परीक्षेच्या वेळार गणिताचो पेपर वेगळोच आयिल्ल्यान विद्यार्थी आबूज जाले. गणिताच्या प्रश्नपत्रिकेत दिल्ले प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या तकले वेल्यान गेले. प्रश्नपत्रिकेतल्या प्रश्नांक कितें उत्तर बरोवप तेच तांकां कळना जालें. विद्यार्थ्यांनी गणिताच्या पेपरा वेळार जाल्लो गोंधळ पालकांच्या कानार घालो. ह्या प्रकारा वेल्यान पालकांनी नाराजी उक्तायल्या. तशेंच शिक्षण खात्यान हातूंत लक्ष घालून विद्यार्थ्यांक समजता तशीच प्रश्नपत्रिका काडची म्हणून मागणी केल्या. नव्या शैक्षणिक धोरणाप्रमाण अभ्यासात काय बदल जाला? नव्या शैक्षणिक धोरणाप्रमाण बदलिल्लो अभ्यासक्रम सध्या विद्यार्थ्यांक शिकयतात. महत्वाची गजाल म्हळ्यार अभ्यासात जाल्ल्या बदलाक लागून प्रश्नपत्रिकाय बदलल्यात. 1ली ते 4थीच्या विद्यार्थ्यांक हे सगळें नवें. वर्गांनी भुरगीं शिकलीं आसतलीं, तांणी परीक्षेच्या दृश्टीन अभ्यासूय केलो आसतलो, पूण विद्यार्थ्यांक हे सगळेंच नवें. देखून परीक्षेच्या वेळार अशी प्रश्नपत्रिका येतली म्हूण शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक सांगिल्लें. ते प्रमाण एक मॉडेल पेपरूय शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक दिल्लो, पूण जसो पेपर दाखयल्लो प्रत्यक्षात परीक्षेच्या वेळार भरतोच पेपर आयलो. हो कितें प्रकार ते विद्यार्थ्यांक कळनाच जाले. तांच्या सगळे तकलेवेल्यान गेले. परीक्षेत गणिताच्या पेपरा वेळार जाल्लो गोंधळ विद्यार्थ्यांनी पालकांच्या कानार घातलो. ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायत काणकोण सरकारी मुळाव्या शाळेत शिकपी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी भाग शिक्षण अधिकाऱ्याक निवेदन दीत नाराजी उक्तायली. विद्यार्थ्यांक कळटा तसो पेपर काडचो म्हूण पालकांनी मागणी केल्या. ऐकात पालकांचे म्हणणे. आम्ही सगळी काणकोणची तिसरेची पेरेंट्स, तिसरेच्या विद्यार्थ्यांची तिसरेक ह्या फावट पयल्याच फावट NEP लागू केला आणि एग्जाम जाली भुरग्यांची, ज्या वेळार युनिफॉर्म पेपर म्हणजे सगळ्यांक सेम पेपर आयिल्ले फूल गोवा. त्या पेपरांची पातळी भुरग्यांक समजोवपा सारकी ना अशें आमकां पेरेंट्सांक आनी खुबश्या टिचर्सांक सुद्दां दिसता. आमी ज्या सर्वे केली टिचर्सां कडेन आनी पेरेंट्सां कडेन आमकां अशें दिसलें की जो लेवल त्या पेपराक आसा तो तिसरेच्या भुरग्यांक समजोवपा सारको ना. दुसरें म्हणल्यार गणिताचो पेपर स्पेशली जेन्ना आयलो तेन्ना जो मॉडेल पेपर SCERTीन धाडलेलो तो पेपर आनीक एग्जामीक जो पेपर आयला त्या पेपरान खूब फरक आसा. अजिबात सिमिलॅरिटी ना. गणिताचो पेपर जो आसा तो खंयच्याय भाशेचो किंवा परिसर अभ्यासाचो पेपर असो दिसता पेपर जेन्ना ओपन करून पळयत जाल्यार. आनी फस्टाचे जे 2 क्वेश्चन आयला पेपरान ते डायरेक्ट टेक्स्ट बुकान ज्यो स्टोरीज दिला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करपा खातीर त्या स्टोरीचेर बेस्ड क्वेश्चन विचारला जे आमी तरी केन्ना गणित पेपरान पळयले ना. दुसरें म्हणजे NEP आतां स्टार्ट केल्ल्या कारणान भुरग्यांक ती समजोवपा खातीर टायम दिवपा जाय आसलो. मराठीच्या पेपरान आमी डायरेक्ट आतां निबंध म्हणण्या पेक्षा लेटर रायटींग दिला. लेटर डायरेक्ट योगा दिनाचेर लेटर बरोवपाचें तिसरेच्या भुरग्यांची वोकॅब्युलरी तितली डेव्हलप अजून जाल्ली ना. सो ती डेव्हलप करपा खातीर बी भुरग्यांक थोडोसो टायम दिवचो अशें आमी त्या लेटरान मेन्शन केल्लें आसा. आनी एक म्हणल्यार परिसर अभ्यासाचो जो पेपर जालो त्या पेपरार सजावटीसाठी तुम्ही CDचा वापर कसा कराल, जुन्या CDंचा. आमच्या भुरग्यांनी अजून CDच पळयले ना, कित्याक आमीच स्वता पेन ड्रायव्ह यूज करता. स्वता कंप्युटर सद्या CD ड्रायव्ह आसनात म्हाका दिसता कंप्युटरान. सो तेन्ना भुरग्यांक CD कशी खबर आसतली. सो अशें पेपराक पळोवन सगळीं भुरगीं गोंधळिल्लीं आसा. थोडे भुरग्यांक पेरंट्सां कडल्यान अशें कळ्ळें की एक क्वेश्चनाचेर पावतकीर भुरगीं फुडें पेपर बरोवपाचीच थांबलीं. तांकां फुडें वचपाक भंय दिसपा लागलो. सो NEP आमी जेन्ना म्हणटा शिक्षण एन्जॉयेबल करपा खातीर आसा तेन्ना हे पयल्याच फावटीचे आयिल्ले पेपर जर भुरग्यांक इतलो मानसीक धक्को दितात जाल्यार डिपार्टमेंटान आनी SCERTीन त्या पेपरांचेर आनी त्या लेवलाचेर विचार करपाची गरज आसा अशें आमकां दिसता. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान सोयरू कोमरपंत. पणजे फेरी धक्क्या कडेन कांय जाण मध्यान राती बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करतात. नुस्तेमारी करपा खातीर तांचे कडेन कसलेच कायदेशीर डॉक्युमेंट नात. तरी हे लोक भियेन आसतना बिंदास्त नुस्तेमारी करतना दिश्टी पडटात. आमी जायते फावटी ह्या लोकांक रंगे हात धरल्यात. तांकां जाप विचारपाक गेल्यार हे लोक आंगार धांवन येतात. हो प्रकार असोच सुरू उरलो जाल्यार आमचे सारके पारंपारीक नुस्तेकारांचेर हावळ येतली म्हणून पणजेचे पनवेलकार सांगतात. पणजेच्या फेरी धोक्या कडेन मध्यनराती कांय जाण नुस्तें मारतात. हे लोक भायले कर्नाटकांतले. नुस्तेमारी करपा खातीर तांचे कडेन कायदेशीर डॉक्युमेंट ना. हे लोक मध्यनराती येतात नुस्तें मारतात, पूण पुलीस तांचेर कितेंच कारवाय करिनात. दुसरे वटेन आमकां केन्नाय मातसो कळाव जालो जाल्यार पुलीस आडावन आमची चवकशी करतात. आमी नेमा भायर वचनात. आमचे कडेन कायदेशीर डॉक्युमेंट आसात जाल्यार ह्या लोकां कडेन कसलेच डॉक्युमेंट ना. असले आसतना ह्या लोकांची चवकशी कित्याक जायना काय म्हूण पणजेच्या पनवेलकारांनी प्रस्न उपरासलो.
हो प्रकार असोच चालू उरलो जाल्यार आमच्या वेवसायाचेर हावळ येतली म्हूण ते सांगतात. आयकात तांचे म्हणणे. तर रातचे आमचे भुरगे नुस्तें मारूंक गेल्या तांकां एक नुस्तें मेळना. कित्याक रातचे हे पांटलेकार पळय आहा ते रातचे स्वता येवन 20-25 पांटले आसता. रातभर ते वयर ओल्ड गोवा ते धरून मिरामार पासून रातचे मारताय आनी आमकां एक भोगशें पडना. हे भुरगे सदां वचून परते येताय. तर ताका लागून आमी काल सगळे आमची कमिटी आसलेली वर्शिलची ती सगळे घेवन एका आमचे डायरेक्टरा कडेन गेलेले. डायरेक्टराक सांगला की अशें जाला म्हणून. डायरेक्टर म्हणल्यार आपण एक्शन घेता. तरी आसतना पयर येयलेले म्हणून आमी काल गेलेले तेजे फुड्यान जाल्यार काल राती पत्ते येयले ते येयला आनी आमचे भुरगे वयतात ते पावले मारता नुस्तें मारता आसतना पावले ते मेळूना ती गेले. आनी हांव म्हाजी एक व्हडली रिक्वेस्ट आहा की डायरेक्टरान मातशें हेजेर इश्ट घालची, मातशी एक्शन घेवची म्हणून हेंची. रातचे देडाक तेंच्या पुलीस तांकां कशें सोडटा इतले रातचे, कित्याक बेरियर लायिल्ले आसता सगळे आसता. कर्नाटक पासून गाडयो आसता त्यो तांकां कशें सोडटा पुलीस रातचे म्हाका कांय समजना. कित्याक आमी वयता आसतना आमकां ते आडयता रातचे 1:30-2 आमकां आडयता ते खंय गेलोलो कित्याक गेलोलो आमकां सगळे विचारता. तर तांकां कित्याक आडयना रातचे, तांकां कशें सोडटा आसतले म्हाका ते समजना. राती 2:45 कितें तरी हाडले पयर 1:30 हाडलेले काल राती 2:45 हाडले. 2 पाणी जाला. हे पाटलेकर म्हणजे कोण भायले भायले ते कर्नाटकचे तांकां काय ना, तांकां हिंगा परमिशन ना काय ना, इनलिगल मारता ते. आनी आमचे आहा ते सगळे लिगल आहा, सगळे नेट लायसन्स आहा सगळे आहा. फुटाणकार आहा आमचे. फुटाणकार भावाक एक बोक्षे पडना. तो मिलाक फर्नांडीस म्हणून आहा सिटीबडी कडेन फुटाण दोत्ता. तेणें आतां बंदूच केला दवरपाचें कित्याक बोक्षेच पडना ताका. कितें करतलो तो? ते बाजारांत कितें बारीक मेळटा तेजेर चलता तेजेर. आनी पुलिसां कडेन मागता मातशें रातचें एक्शन घेवचें, हांकां मातशें बंद करचें. कित्याक अशें करीत जाल्यार हे नुस्तेकार आमचे बारीक फिशरमॅन आहा ते सगळे काबार जातले. कित्याक एक रुपयाचो फायदो आसतो ना आनी हे एकले जोडून घर पोसचे आसता. हांचे कोण गव्हर्मेंट चलून काय ना, घराडे कोण दुसरो कोण हाडून पोसपी ना. हेच जोडटले आनी घराडे व्हरून घालतले तांकां. हे काबार जातले आख्खे. रातचे ते नेट घालता ते नेट तेंचे कशें म्हणलें कितें जाणा आमी बेश्टे व्हरून नेट घालता आनी तेंचे कशें आसता ते कितें करता गायेचें मांस डुकराचें मांस शिजयता. शिजोवन ते ओस हितून कांटाळे बुडयता आनी ते तुका दर्यान सुट्टा. ते वासाक तांकां नुस्तें लागप आनी ते नुस्तें खाता हिंदू लोकांक ते हरशीं धर्माचे ते उपकारना. हे अशें करून ते सगळे वाट लायताय आनी दर्या बोस्टोन उडयला तेंच्यांनी. मातशें हेजेर इश्ट घाला व्हडलो उपकार जातलो. कित्याक दर्या काबार जायत येयला आनी हा ते बारीक बारीक लोक पळय जर जोडून 10 रुपया खाता ते काबार जातले. आमचे तिसऱ्यो बिसऱ्यो ते कमी जायत गेला. कालूच ते फिरबडी कडेन आणलेले आनी आयज रातचे ते सकल पावले खंय कांपाला क्रॉस जावन परशुराम भुमी आहा पळय तेजे सकला पावलेले खंय. ते येयल्यार 2 गाडयो 3 गाडयो म्हणजे 40-50 जाण आसता ते 2 गाडी 3 गाडी गेल्यार समजा आंगार येता. ते भुरगे आसता आनी बायलां आसता आनी तांकां हात उबारपाक आमकां चान्सूच पडना. तांकां लायसन्स नेट ना काय ना आनी तेंच्यांनी येता आनी तांकां कितें विचारपाक गेले डायरेक्ट आंगार येता. ते सगळे एकठांय वांगडा अख्खे पाटलेकार आंगार येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या आदल्या तेंपा वयल्या मनशांची कुडीची तांक तांची अजापीत करपी कर्तूब चड तेंपाची जीण ह्यो गजाली मतीन घेतल्या. त्या वेळा वयले खाण जेवण आनी त्या वेळा वयली जिणे पद्दत चड जबाबदार आशिल्ल्याचें दिसून येता. पूण आतांचो काळ पळयल्यार आमकां फक्त रसायनीक भाज्यांची लागवड पळोवपाक मेळटा खरी, पूण दारबांदोडे वाठारांत अजुनूय महेश आनी सुनंदा प्रभू ही जोडपी रानवटी जनावरांच्या आडमेळीक तोंड दिवन वत पावसांत घाम गळोवन कश्ट करून लोकांक ताज्जी भाज्यांची मेजवानी दितात. पळयात प्रभू फामिलीच्या जिणेचो प्रवास. घराकडे रोयता आमी, थोडे रोयता थोडे भायलेय हाडटा आनी अशें घरा कडेन बेकार बसतले म्हणून आमी हांगा धंदो हें करता न्हू. हेजी पासून जी तुमकां रोजी रोटी मेळटा मेळटा ते खूब न्हू. आनी लोक जाता अशे येता सदचे व्हरपाक. माल उरना केन्ना उरता केन्ना सोंपता न्हू. घरा कडेन थोडे फार तुमी थोडे आसा रोवपाक. जनावरांय त्रास करता आमकां. जनावरां माकड बिकड पपायो बी आसा आमच्यो म्हटल्यार ते माकड कांयच दवरिना. माकड पपाय बी लोकल अशें आहा कांय दवरिना. आमाडे आसा म्हटल्यार ते कांय दवरिना. सगळी नाशाडी करून दवरल्या. म्हणून तुमी हांगा डेली आसता? हय डेली आमी आसता हांगा. हय सकाळ सांजे. हय हय. गाडो बी आसल्यार म्हाका कशें जाता काडटना हाडली फ्रुट्स हाडले जाल्यार ते भितर पॅक करून दवरून आमकां वचूंक मेळटा न्हू. आतां आमी घरा कडच्यान सगळें हाडटा परत व्हरता म्हळ्यार मातशें त्रास जाता. गाडी बी हाडले सगळे तितून गाड्यान मेळटा. पॅक करून दवरले चावी गेली न्हू. परत येयले उगडले जाय ते आतां पळय लिंबू सोडा करूंक मेळटा पूण ते सगळे जाय न्हू मातशें.
आनी आमचें म्हणटा तशें ह्या धंद्याक आमकां मातसो मोठो धंदो करपाक कितें दिवचें आनी लोकांक आमी मदतूय करता अशें कोण बाबडे कांय ना घे व्हर दिता सुद्दां आमी आमचे पयशे वांटूनच पळयना लोकांक सुद्दां चल आनी शक्यतो आमी लोकांची एक सेवाच करता ही. आमी धारबांदोडे आसा ज्या जाग्यार आत्मनिर्भर जालेली एक जोडपी आसा की महेश आनी सुनंदा दोगांय हांगा स्वता घरा कडेन हांगा भाजी तयार करता जावं पपायो बिपाय सगळे घरा कडेन करता आनी हांगा रस्त्या कुशीन लोकांची हांगा सेवा करता म्हणजे लोकांक जाय तांकां गिरायकाक हांगा ती भाजी बी मेळटा आनी जाय तशी हांगा भाजी तेजे कडेन ताजी फ्रेश उपलब्ध आसता. काही प्रमाणात हांगा जी भाजी तेणी रोवना ती काही लोकां कडल्यान जावं बाजारा कडल्यान ती घेता आनी ती रस्त्या कुशीन हांगा बसून ती जी विक्री करता हेजे पासून जी मिळकत मेळटा तेजे पासून आमी दोगांय आमचो संवसाराचो काडो चलयता आनी जे कोणाक जाय जाल्यार तांकां मदतूय करता की कोणा कडेन जर पयशे ना तांकां भाजी जाय जाल्यार तांकां ती दिता आनी जाय जाल्यार मागीर तुमच्यान जाता तेन्ना पयशे हाडून दी अशेंय ती सांगता. पूण अशी आत्मनिर्भर जाल्ली ही दोगांय जोडपी जावन आसा ती पयलीं बागायदारान काम करताली. एका महेशाक हांगच्यान वाळपय मारले तेन्ना ताका वचपाक येवपाक त्रास जावपा लागले तेणी सोडली आनी घरा कडेन आपली ही मिळकत करपा खातीर आर्थीक वेव्हार खंयच्यान तरी हाडपाकूच जाय म्हणून तेणी आपली पोरसान भाजी रोयली आनी पपाय रोयली तेजे पासून हांगा ताका हांगा रस्त्या कुशीन बाबा गेली 3 वर्सां तो हांगा सतत बसता आनी ही दोगांय जोडपी हांगा हो वेव्हार करता. आतां पपाय रोवप म्हणल्यार रानटी जी माकड आसा वानर आसा हे कांयच धरिना लोकांची जी तेंचे पासून तांकां खूब त्रास जाता आनी रानटी जनावर इतलो वाडल्या माकड हेंचे उपद्रव इतलो वाडला ते लोकांची पपाय बी फस्त करून उडयता कांय दाणारे बिणारे कांय धरिना तेंचे फुड्यान राखोन 1 मिनीट जर कुशीन सरलो जाल्यार ती पपाय समज एक झाडाक 50 पपाय आसा जावं 10 पपाय आसा त्यो नाच जाता एक काबार करून उडयता आनी तांकां मोठ्या प्रमाणात लॉस जाता. गांवठी पपाय जर सोदतली जाल्यार डायरेक्ट हांगा महेश आनी हांगा येयला प्रभू हांगा दारां उडयल्या जाल्यार गांवठी पपाय तुका बरी पपाय मेळटा आनी बरी फ्रेश भाजी मेळटा. तेन्ना सरकारा कडेन तेंची एक मागणी आसा की जाता जाल्यार खंयच्या संबंदीत जावं आमदारा तेणी एक मागणी केल्या आमदारा कडेन त्या आमदाराक हे संदर्भात निवेदन दितले आनी एक मागणी आसा की ताका एक खंयचो गाडो दिवचो तांकां त्या गाड्यार ती असलोय वेवसाय करून भाजी दवरून हांगा लिंबू सोडा करून जावं लोकांच्यो जावं आडसरां दिवन येण जाण्याचे पर्यटक आसा तेंच्यो गरजेनुसार ते हांगा तेंची उदकाची सोय आडसरां रुपान करूं शकता अशी तेंची मागणी आसा. तांकां बेगीन बेगीन गाड्याची खंत आसा ती दिवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ केसरी. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त फ्यूचर जबरदस्त जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले गांवाकोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय